गोंयांतल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाच्या बांदकामाचेर प्रधानमंत्री कार्यालय बारीकसाणेन नदर दवरून आसा, जे 2027 मेरेन पुराय जावपाचें आसा। हे प्रकल्पाचें काम सद्याक 7व्या माळ्यार पावलां आनी येवपी फुडल्या दिसांनी ह्या प्रकल्पाक नेटान गती मेळटली म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बांबोळे कॅन्सर हॉस्पिटल चालू आसा काम केन्ना पूर्णपणे कंप्लीट आसा। पीएमओ तेजेर लक्ष दवरून आणि पूर्ण 27 पयली टाटा मेमोरियल बरोबर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा। आयज सकाळीच हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा की एक मिटींग दवरुया, कारण आमकां ते वेगळे तरेन एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय। आणि त्याच हॉस्पिटलान इस्रायलांतल्यान टेक्नॉलॉजी नवी आयिल्ली आसा। देशाचे सरकाराचे एक एचएलएल म्हणून कंपनी आहा, त्यांच्याकडे एक पीएमओचे संपर्कान रावन जे सगळे मॉनिटर करता की देशान खंय खंय कितें चल्लां, आणि ते मॉनिटर कित्याक करता, कारण तांकां जाय की प्रत्येक राज्य आणि जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे प्रत्येक राज्यान जे आसा, ह्यो सरकार योग्य तरेन काम इन लायन विथ द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर शूड गो फॉरवर्ड। So basically, the cancer hospital which we have decided, you must have seen the letter that we had got from the Honorable Prime Minister when we started the OPDs. आमकां हे फुडें व्हरपाक जाय। आमी हॉस्पिटल ऑलरेडी 7 फ्लोराचेर पावल्ले आसा आनी ते फास्ट ट्रॅकाचेर आमी व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी करतले। आनी एक सांगता, आमी हांगा पॅरलली आमचे चालू जाला की ते हॉस्पिटल जेन्ना चालू जातले, मेडिकेशन पासून सगळे आमी टाटा मेमोरियलाचे पीओचेर आमी घेतले, म्हणजे आमकां ते सवाय सरकाराक गावतले, म्हणजे आमी ते बेनिफीट पेशंटाक दिवचे। पेशंटाक फ्री गावतले सगळे, पण आमच्या सरकाराक तितके आमी वाचूं शकता, म्हणजे बरे मेडिसीन आमी लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा।